चेअरपर्सन बिचोले म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर ह्या भागाचो निसार हांकां घेवन हांगासर पळोवपाक येयल्ले. पळोवपाक कितें येयल्ले? हो त्रिकोण आसा आनी हांगासर चडशे एक्सिडंट जावपाचो संभव आसा आनी हांगासर घाण आसा, ती घाण साफ जावची, हे हांगासर ब्युटिफिकेशन करचें म्हणून चेअरपर्सनाक घेवन आमी हांगासर आयिल्ले काल. पूण हांगासर येवन जर पळयत जाल्यार हांगासर एक गाडी लायल्या आनी गाडी लायतकूच प्लास्टिकान सायडीक कवर केला आनी जशें रूम करता, घर बांदता तशें घर करून रावल्या. खाटी घातल्या सकयल आनी म्युनिसिपालिटीन तांकां हो पळय सोपो दिला. हो सोपो तांकां दिला पळय म्युनिसिपालिटीन. एक्चुली हो सोपो तेंच्यांनी मार्क केल्ली आसा एरिया, त्या एरियाच्या भायर वचून हे पळय समजा जर ह्या हायवेच्या रस्त्याचेर समजा जर अशें समजा जर वस्ती तयार करपाक लागले जाल्यार ह्या म्युनिसिपालिटीक जाप कोणें विचारप? म्युनिसिपालिटी फक्त ही फक्त स्वच्छता अभियानाच्या नांवाचेर नाटकां करता. सरकार करता ते करतात. आयज जर पळय सरकारान अक्षरशः स्वच्छता अभियानाचेर लूट मारल्या. मोठो घोळ करून दवरला स्वच्छता अभियानाचेर आनी बरेच सरकारान गोंयकारांक लुबाडलेले आसा. आयज म्युनिसिपालिटी तेच करता. हे फक्त नांवांक शेनवारचे फक्त आपूण स्वता ती प्लास्टीक कलेक्ट करता म्हणून लोकां कडेन दाखयतात आनी ही स्वता आपूण ती तयार करता ही घाण, ही म्युनिसिपालिटीची जबाबदारी. कोण वायस चेअरपर्सन रावता त्याच्या घराच्या समोर कितली प्लास्टीक आहा ती पळयात, तुम्ही मुद्दाम वचून पळयात. पण तुम्ही प्लास्टीक काडटात तरी खंयची? आनी कितें म्हणजे तुम्ही बाजारात भोंवतात ते नाटकां करपाक भोंवतात? स्वच्छता अभियान राबोवपाचें आसा, सारकें राबयात. आमी एक मंत्र दिल्लो आसा लोकांक की स्वच्छ डिचोली सुंदर डिचोली. आमी त्या प्रमाणे वागतात. तुम्ही म्हणतात की आमदारान आमकां सहकार्य करचें, तुमकां हेच्या पलीकडे आमदाराचें सहकार्य कितें जाय? तुमकां हांगा आफोवन आमी दाखयलें हांगासर डेव्हलपमेंट करया म्हणून सांगलो जाल्यार तुम्ही ही सोपो तुम्ही ताका सोपो दिवन ताका तुम्ही बसयतात. ही पूर्ण जबाबदारी म्युनिसिपालिटीची आसा आनी म्युनिसिपालिटी ही जर घाण जाता जाल्यार म्युनिसिपालिटी जबाबदार, एका पूर्णपणे जबाबदार म्युनिसिपालिटी.